मिठागरा सांबाळून दवरपा खातीर उपाय येवजण करपाक जाय। मिठागरा साल्वार करपा खातीर सरकारी पावण्यार जी खबरदारी घेवपाक जाय ती घेतले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। मुख्यमंत्र्यान आमदार विरेश बोरकार आनी बायोडायव्हर्सिटी मंडळाच्या अध्यक्षाक घेवन सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या मिठागराची पळोवणी केली। आमच्याकडे रॉक सॉल्ट ना, आमच्याकडे न्हंयच्या उदका दर्याच्या उदकापासून मीठ हे तयार जाता आणि ते तयार जाल्ले मीठ आमकां ते मिठागार सांबाळून दवरपाक जाय। आतांच म्हणजे हांव विरेश आमदार आनी आमचो एग्रीकल्चर बायोडायव्हर्सिटी वचून त्या मिठागारा खातीर इन फ्युचर कितें करप शक्य आसा आनी हे मिठागार साल्वार करपा खातीर आमकां कितें ज्यो सरकाराक काळजी घेवपाक जाय हे घेतले। म्हाका दिसता भुरग्यांनी बी केन्ना तरी मिठागार म्हणजे एक्झॅक्टली कितें आसता हे समजून घेवपाची गरज आसा आनी गांवठी मीठ जेका आमी म्हणटा तें एक्झॅक्टली कितें आनी आमी खाता तें मीठ हातूंतलो डिफरन्सूय समजून घेवचो हेजी हांव तांकां अपेक्षा करता। कारण हो शेवटी गोंयांतली बायोडायव्हर्सिटी आमकां राखून दवरपा खातीर आमी सातत्यान सगळ्या जाणांनी काम करचें। म्हणून हांगा आशिल्ल्या भुरग्यांक हांव एकूच आव्हान करता की विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करता आसतना तितूर आपले कॉन्ट्रिब्युशन आसचें म्हणून आतां पासूनच सगळ्या जाणांनी प्रयत्नरत रावचे आनी ते प्रयत्नरत रावत जाल्यार म्हाका खात्री आहा की विकसीत भारताचे तुमी सगळे जाण वांटेकारी जातले हाजी हांव अपेक्षा करता।